गोय पुलिसेचें नवें कांड भायर बसलां. ट्राफिक विभागाचे पुलीस लोकांक आडोवन फायन मारतात. कोट्यांनी रुपया सरकारी तिजोरेंत वता. मात दिवचले वेगळेंच कांड भायर सरलां. वट्ट 17 लाख मायज गायब. हे प्रकरण उक्ताडार येताच पुलीस खात्यांक हेर पुलीस स्टेशनांकडच्यान हिशोब मागला. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचले पुलीस स्टेशनांतले एके बायलेन खंय कॅश सारकी डिपॉझिट केली ना. दुबाव आयले उपरांत हिशोब दिवपाचो सोडून खंय तिणें कोलवाळे एस्कॉट सेलांत ट्रान्स्फर करून घेतली. पुलिसांच्या बँक खात्यांत डिपॉझिट केल्ले पयशे आनी ट्राफिक पुलिसांचो इंटरनल रेकॉर्ड खंय जुळना. एके केशीचेच आंकडे पळयात. फक्त 80,000 बँकेत डिपॉझिट केले, मात पुलीस स्टेशनांतल्या रेकॉर्डात 2,82,000 नोंद केल्ले, म्हळ्यार 2 लाखा वयर पयशे गायब. अशे तरेची कितलीशीच प्रकरणां मेळून दिवचले पुलीस स्टेशनांतल्यान 17,35,000 रुपयांचो गोंदळ. नेमा प्रमाण कॅश चलन आसता ते एका थारावीक स्टाफा कडेन दिवपाचें आसता. ताणें तें बँकेत घालप. हे केशींत बायल कर्मचारी जबाबदार आशिल्ली, मात तिच्या कामाचेर दुबाव आयले उपरांत खंय तिणें हिशोब दिलो ना. वेल्यान सरळ कोलवाळे एस्कॉट सेलांत आपली बदली करून घेतली. जानेर 2024 ते डिसेंबर 2024 मेरेन दिवचलचे 17 लाखांचे कांड भायर सरला. आतां पुलीस ताचे पयलींचे रेकॉर्ड तपासपाक लागल्यात. दिवचलचो SDPO जिवबा दळवीन पुराय प्रकरणाची चवकशीचो रिपोर्ट उत्तर गोंयच्या SP कडेन दिला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दुबावीत बायल पुलीस कर्मचाऱ्या आड डिसिप्लिनरी एक्शन घेतल्या. चवकशी फुडें वता तशी रिकव्हरी आनी FIR जावं येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.